गोरे गोरे फोटो चलिए आया है तुम्ही Yo, apa ini? Berapa masuk stok ya? दोन्ही GPR That's what it is. मेनली आयज आमी हांवें म्हणजे कदंबाचो डिमांड लास्ट टायम आमी बसींचो डिमांड लास्ट टायम आमी येयले आनी एक्चुली सानंद्रेचे सांगले आनी आतां सद्याक आमच्या वांगडा लाटम बसीचे विलेजीस येयल्ले आसा तेंचो 1.5 वर्स जाली बसीक लागून डिमांड तसोच आमच्या सानंद्रेतून पिलार टू नेवरा पिलार टू ओल्ड बस स्टँड हो बसीचोय डिमांड लास्ट टायम आमी ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 7-8 तरी म्हयने जाले आसता बसी घालता 6 म्हयन्यांनी बसी येतले म्हणून ऑलमोस्ट 6 म्हयने जावन गेले 8 म्हयने जाले अजून पर्यंत आमकां एकूय बसून तशेंच आमच्या स्कुलाक लागून सेपरेट आनी एक डिमांड केल्लो आमी लेटर घातलें स्कुलाक इंटरनल बसीस जाय म्हणून तेंय दिता म्हणून सांगलें मात तेवूय अजून पर्यंत बसी आमकां काय रिप्लाय न्हू आमकां बसी एश्युरन्स बसी काय येता आतां हो पळय हे लाटम बसी विलेज वडावल म्हणून विलेज आतां तांकां ऑलमोस्ट 6 किलोमिटर चलत वयचें पडटा सकाळचे विलेजीस आयज सगळे विलेजीस हांगा येयल्ले आसा हांगा येयल्ले आनी परत 6 किलोमिटर कामाचें समज आसा परत येवचें पडटा ऑलमोस्ट 12 किलोमिटर तांचे जाता 12 किलोमिटर चलत
आणि 1.5 वर्स जालें आतां हे पंचायतीचें रेजोल्युशन पंचायतीचें सिग्नेचर बसीत ना ही सिग्नेचर केल्या प्रायवेटी बसना आतां भुरग्यांक सकाळी 4-5 उठचें पडटा स्कुलाक आनी कॉलेजीक वयतले जाल्यार आनी कामाक आनी चलचें पडटा. साहेब तुका एक सांगता आमी न्ही कदंबा इज नॉट द सोर्स ऑफ पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशन म्हणजे हांव सांगता आयक पयलीं हें पयलू पळया तुमी कितें हें केलां रिकमेंडेशन आतां हें पळय 15/2021 ना सांगता आयक ना ना हे जे सिग्नेचर कॅम्पेन केला मागीर तुम्ही सांगा म्हाका हे सिग्नेचर हे पंचायतीन रेजोल्युशन घेतला पंचायतीचें रेजोल्युशन फॉलोअप जाला परत पंचायती रेजोल्युशन परत धाडला सो इतलें समज जालें आनी तुमकां रिप्लाय केले एक रिप्लाय तांकां ना तांकां काय सांगिना तुमी कितें बसी आसा ना कितें जाला तें तुम्हाला रिप्लाय म्हणटा न्ही तें पत्र ताणें केलेलें फॉलोअप केलें फॉलोअप हांगा कितले फावटी येयले रे केलें सर. कितले फावटी येयले आमचे पहिले आम्ही पंचायतीन फॉलोअप केले तुम्ही कितें केलं पंचायतीन सांगले की आम्ही रेग्युलेशन घेऊन आम्ही कदंबाक फॉरवर्ड केले ऍक्च्युली पंचायतीचे काम आसलें तुमच्याकडे फॉलोअप कर पंचायतीन करूंक ना सो ओके म्हटलें सो आम्ही आमच्या भुरग्याक हांगा धाडले तुमच्या ऑफिसान फास्टिंग म्हणजे आफ्टर 6 months तुमकां पावोन आमकां अशें लायक की फर्स्ट टायम आमकां भुरग्यांक सांगलें म्हणजे बस ना सेकंड जालें स्टाफ सारको ना म्हणून शॉर्टेज अशें फक्त रिझन एक्सक्युजीस दिले आनी काय फॉलोअप केलें तुमकां हय म्हणजे पर्सनल येवन फॉलोअप केलें रिप्लाय दिले हय हय हांगा येवन आमी येयल्ले हांगा म्हणजे पर्सनल येवन मेळ्ळे स्टाफाक तुमच्या सर आतां तुमी कितें सांगता आजच न्हू आख्खो फूल सुनेरो केटीसी बस स्टँड म्हणून तेजो पब्लीक ट्रान्सपोर्टाचेर सांगता पब्लीक ट्रान्सपोर्ट जो आहा न्ही इट इज नॉट ओन्ली केटीसी चलयना पॅरलल एका आमचे प्रायवेटूय आसा आमची केटीसी सध्या 550 बसीस जाय 50 त्यो आमचे ज्यो EVK बसीस येयल्या त्यो आनी एक येयले बरोबर आनी तेंच्यो 1600 बसीस आसात आतां तेंचे कितें जालां तेंचे ऑलमोस्ट कोविडा टायमार न्ही 50% तेंचे आतां ऑफलोड जाले बसीचे ते तांकां सरकारान काय दिवले मदत दिवला तेंची दे आर आस्किंग फॉर सम हेल्प फ्रॉम द गव्हर्मेंट टू ब्रिंग दीस व्हेकल्स ऑन द रोड ती आतां म्हाजी पर्सनल स्कीम काडली CNR सो दॅट इज बेसिकली टू हेल्प दॅम ती आतां चालू आहा आतां हितून कितें जालां प्रायवेट बसीस जे चलताय विथ परमीट स्टेज कॅरेट म्हणून विलेजीन न्ही ते येवून तो प्रेशर आमचेर येयलो आहा बरोबर आहा सो असले आमी जेन्ना आमकां येता न्ही आमी ते सगळे रेजिस्टर केला सद्याक आमकां सगळे आमचे 500 जे बसीस आहाय दे आर ऑलरेडी ऑन द रूट्स स्कॉलाक घातल्या तेमी हे कोणी आमचे लोकल डिमांड आहा तो डिमांड आमी फुलफील करून त्यो बसी रस्त्यार काडले आतां 100 बसीस आनी इलेक्ट्रीक बसीस येवपाची आहा जुलायात सो जेन्ना त्यो येतल्यो आमचे कडेन ह्यो मॅन्युअल बसीस ज्यो डिझल बसीस ज्यो आहाय दॅट आय वील डायवर्ट हियर जे कोणाचो डिमांड आसा न्ही 100 बसीस आय वील डायवर्ट हियर आनी ऑल्सो डायवर्ट टू स्कूल्स सो जुलाय वेट टील जुलाय ते म्हणल्यार तुम्ही अश्युरन्स दिता की जुलयान आमच्या ह्या रुटांचेर बसी मेळटले आमकां सी हांव सांगता तुका ना, हो. फाल्यां परते तुम्ही प्रायोरिटी आनीक कोणाक आयक न्ही सी 500 बसीस आहाय सो आनी 100 जातले न्ही सो 100 बसीस म्हाका मेळटलो डिमांड कितलो आहा तो तुका सांगता स्कॉलाचो 203 डिमांड आसा ओके आनी प्लस 123 असले डिमांड्स आहा लोकल्साचे सो 123 प्लस 202 कितले जाले 335 कितले जाले डिमांड तो डिमांड 100 बसीन जावपाना देखून आमी हे आतां जे लोकांची जी प्रायवेट बसी जी आसा ती स्कीम आतां आनी 1 म्हयन्यान चालू जातली पायलट करून तीन भागान करता आमी एक केपें सावड्डे आनी ते सायडीन फोड्या सो ते प्रायवेट आमी तेंकाय ऑन बोर्ड घेतात तेंच्यो ते बऱ्यो बसीच्यो सो पॅरलली तेवूय चलोवन लोकांक आमी सेवा करपाची आश्वासन दितात बट मेन कितें आसा हो जो रूट आसा हो रूट अनटच्ड आसा बरोबर हो जो रूट आसा तो अनटच्ड आसा थंय कोण पावत ना आनी तेंच्यांनी कितली वर्सां जाली डिमांड करीत आसा मात त्या रुटार तुमी कांयच करिना आतां कित्याक लागून करिना हांव नको तें म्हाका खबर ना हो जो डिमांड आसा डिमांड करिना तांकां 100 किलोमिटर आतां खंय 100 किलोमिटर सकाळचे 4 उठचें पडटा तुमी चिंता सकाळचे 4 कोण उठता 20 वर्षां आमी डिमांड करता कदंबा जाय कदंबा जाय तूं तेंच चुकता तुमचें 20 वर्षां कदंबा एकूच सोर्स ऑफ पब्लीक ते नुसर ते आनी कोणाक डिमांड करतले प्रायवेट कोणाक डिमांड करूं शकना नुसर प्रोसेस कितें सर आहा लोक कोणाक डिमांड करतले लोक गव्हर्मेंटाकूच करतले प्रायवेट तो वचून कोणाक ओनराक हे करूं शकना न्हू आतां बरोबर उलयलो तूं गव्हर्मेंटाक करपाक जाय मागीर गव्हर्मेंटान दोग जाणांक हें दिलां हें तो पब्लीक ट्रान्सपोर्ट चलोवपाक कदंबा एक आनी प्रायवेट सर that is not their concern. It is not their concern. Why their concern? It is their सर concern. ते घेऊन तुमच्याकडे येता इट इज युअर No, no. रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पब्लिक ट्रान्सपोर्ट लोकांक दिवपाची तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी As a general public, they should know whom to contact.
अरे चुकीचे आहात. किती नाका कदंबा ट्रान्सपोर्ट कोणाचो कदंबा ट्रान्सपोर्ट कोणाला बंद केला कॉर्पोरेशन कोणाचे हे शूड नो कितें बजेट आमी बजेट कदंबा तुझे बोलसान 20 रुपया आणि तू 20 रुपयाच भरतलो न्ही. ते सांगू नाका तू सांगता पळय लोकांक खबर आसपाक जाय म्हणून दे आर कमिंग हियर आयज हांगा प्रायव्हेट बसींकडे ते वयचे ना कित्याक सरकार निवडून हाडला सरकाराच्या पैशांचेर कदंबा चलता लोकांच्या पैशांचेर चलता हांव आयकतली न्ही. आतां जेन्ना असलो डिमांड येता न्ही जाल्यार प्रोसेस कितें आहा तो आमी सर्वे करताय. 20 वर्सां सर्वे 20 वर्सां जाली करता आतां सर्वे तू म्हाका उलोवपाकच दिना. उलोवंक आनी कितें 20 वर्सां सर्वे करता की पयले मरे तू जेन्ना प्रपोजल घेता तू सजोन कशी चलता ते कदंबा कशें चलता ते आमकां पळय तेजो फंक्शन आमकां बरं ना आमच्या तू डेट दिता आतां चलय तशें जावपाक आतां चलय 20 वर्सां जाली म्हणून लोकांक येवचें पडलें हांगा म्हाका कोणें सांगून तुका सांगना तेच सांगता कितें तुम्ही त्या लेटरात तुम्ही लेटरात पळयना प्रॉब्लेम हो जाला लेटर पळयता न्ही. नाल्यार तुम्ही आता ग्रिव्हियन्सीस कोणाच्या लोकांचे येता ते तुमचे पळोवपाचे रायट न्हू तुम्ही पळोवंक नाका न्हू. तुमचे काम न्हू ते काम त्या पण सगळ्या म्हणजे बस ना बस बस ना तुम्ही त्याचे सोल्युशन हाडपाक जाय न्हू. सोल्युशन आता 20 वर्सां जाली तुमकां सोल्युशन मेळना. सोल्युशन 20 वर्सां लागता आता एका तू बसीक. तू सोल्युशन एक बस घालपाक 20 वर्सां लागता तुम्ही आता तुवें कितें सांगलें की अशें अशें म्हणून सांगलें ते 200 जाण आसा आनी कितें आसा आमकां 100 बसी येता. तू सोल्युशन दिना तू एश्युरन्स दिना की बाबा आमकां बसी दिता म्हणून. नाल्यार तेंकां हांगाच रावपाचें तेंच्यांनी वचपाचें ना अशेंच चलत भोंवपाचें लोकांचे 4 उठोन सदांच एवरीडे म्हटल्यार लायफ तेंची आता जाणट्यांची लायफ ऑलमोस्ट काबार जाली भुरग्यांची लायफ काबार करपाची. वर्साक इतले करोड तुम्ही कदंबाक घालता ती कदंबाक केन्ना प्रॉफिटान येवपूच ना एव्हरी इयर कॉर्पोरेशन लॉसान जाल्यार तुम्ही एक काम करा न्हू एक कॉर्पोरेशन बंद करया सगळे माझी बस आमची बस कितें आहा पळय तोच प्रोजेक्ट चलोवया. कित्याक तुम्ही कित्याक चलयता तुम्ही जर लोकांचे ग्रिवन्सीस आयकाना 20 वर्सां जाल्यार बंद करा तुम्ही खरें बंदूच करपाची लायकीच ना कदंबा हांव सांगता लायकी ना दिसता न्ही तुका दिसता लायकी ना कदंबाची बंद करपाचें बंद कर बंदूच करपाची कित्याक तुम्ही आयज 20 वर्सां जाली काय माझ्या लोक कदंबा हा म्हणून ते कदंबा तू सांगता लोक तुझ्याकडे येतात तू सांगता आणि कोणाकडे वचपाचें कदंबा कित्याक जाय कदंबा कोणाची अरे तू म्हाका सांग ना म्हाका सांग कदंबा कोणाची कदंबा कोणाची कदंबा कॉर्पोरेशन कोणाची गव्हर्नमेंट कॉर्पोरेशन गव्हर्नमेंट कॉर्पोरेशन बरं आम्ही गव्हर्नमेंटाक रिप्रेझेंट करता म्हणून हांगा येला. तू सांगता म्हाका कितें तू आम्ही तू आम्ही लोक कोणा फुड्यान वयतले आम्ही पीपल रिप्रेझेंटेटिव्ह कोणा फुड्यान वयतले तुम्ही सांगता म्हाका कदंबा गव्हर्नमेंट रिप्रेझेंट करता गव्हर्नमेंट रिप्रेझेंट करता न्हू हांव गव्हर्नमेंट I am representing government. You are not. I am representing representing the people. Don't call yourself a government. No. I am in the legislative assembly. He is a policy maker. I am in the legislative assembly. He is the government. कितें उलयता This is completely wrong. What you are talking completely wrong. अरे व्हॉट इज गव्हर्नमेंट तुका कितें दिसता we are paying this public is paying you all. हांव कितें Government Public is paying you all. कोण गव्हर्नमेंट राव रे राव न्हू कोण गव्हर्नमेंट तुम्ही हांगा फकाणां करपाक गेला कदंबा कॉर्पोरेशन कोणाची कर्नाटकाक धाडपाक तुमच्याकडे बसी आहा कर्नाटकाक जाय तशें धाडलें मरे. भाटल्यान बसी धाडपाक थंयसर घ्या तुमच्याकडे एवरी इलेक्शन धाडटा तुम्ही खंयच्या खंय न्हू पब्लिक ट्रान्सपोर्ट बंद होता आनी कदंबा धाडटा तुम्ही सगळ्यांक लोक तुमच्याकडे इलेक्शनाक लोक ग्रीवियन्स घेतात तुमच्या गाडी पण धाडटा. फुलफिल आणि तू प्रायव्हेट बसीकडे आम्ही त्या दिसांपाक गेल्या आमचो जो डिमांड आसा तो कसो फुलफिल करतलो एवरी टायम आमी परत परत येवपाचे कितले फावटी येवपाचे जुलय पासून हांव म्हणला जुलय तुवें कितें सांगलें 100 बसीस आसा टू डिमांड आसा हे आसा तूं एश्युरन्स दिना आमकां एश्युरन्स दिना मुगडे तूं आमकां एश्युरन्स दी की आमचो हो जो डिमांड आम्ही कदंबात आसा म्हणून मागाना आमकां ते पब्लीक ट्रान्सपोर्ट जाय बस जाय तू खंयची घालता तू आमची बस घालता तुझी घालता काय घाटयांची घालता खंयची घालता ती घाल आमकां बस जाय तुका बस जाय जुलय पासून राव ही बस घालता आमकां बस हांव एकूच सांगता पळय तुम्ही जे आयज उलयता ना तुम्ही आतां उलयतात पळय एक तुमकां हांगा हे कॉर्पोरेशन लोकांच्या पयशांनी चलता लोकांच्या पयशांनी हे कॉर्पोरेशन चलता तुमकां सॅलरी मेळटा कदंबाक जो ट्रान्सपोर्ट जो लॉसान आहे तुम्ही घालतात एक लक्षात मागीर तू आयक तर आमचें हांगा तू सांगू नाका तेच्याकडे वच म्हणून आमी प्रायव्हेट बसकारांक सॅलरी दिना गांव भावली कदंबा चलयता तू कोणा सांगता तू म्हाका एक सांग तू आमकां प्रायव्हेट बसकारांकडे प्रायव्हेट बसकारांकडे कित्याक पब्लीक आमकां सांगू नाका आमी प्रायव्हेट बस चलयना बरें एक सांग आमी कदंबा चलयता कोणा उलयना आमी कदंबा चलयता ही बस जुलय घालता आनी ह्यो केन्ना घालता ह्यो केन्ना घालता
ती हांव लोक तुवें म्हाका हें पयलीं सांगलां हे 20 वर्सांनी दोनूय तुका सांगला आमी सगळे डिमांड घेवन येयला हांव स्कुलाची म्हाका सांगनाका स्कुलासून एड्युकेशन स्कुलाची आनी हेजी सांगले आमी स्कुलाची तूं एड्युकेशन आमी डिपार्टमेंटाक वच आमी स्कुलाची आनी आमचो रूट सांगला तुका ऑलरेडी आमी आमचो रूट सांगला हो रूट पिलर टू स्कुलाची भुरग्यां चलोवपाक जायना पिलर टू आमी स्कुलाची हांव जो आमचो पिलर टू ओल्ड रूट आसा पळय तो आमी रूट सांगला रूट खंयचो पिलर टू ओल्ड गोवा आमचो जो रूट स्कुलाचो सांगता आसा तूं म्हाका स्कुलाचो एक जालो आनी पिलर टू ओल्ड गोवा स्कुलाची येनाका स्कुलाक तू गो टू एड्युकेशन डिपार्टमेंट कन्सर्न एड्युकेशन डिपार्टमेंट शूड टेक केअर ऑफ द स्कूल्स तुम ना कदंबा ऑपरेट करचे ना हे बरोवन दी, बरोवन दे ना तू बरोवन दी मरे कित्याक बरोवन दी आमी लेटर केला यू शुड रिप्लाय You give. यू शुड दोनाय रिप्लाय लेटरांक आमकां रिप्लाय दी दोनाय लेटरांक आमकां फुडें, रिप्लाय जाय फुडें. आमकां रिप्लाय जाय आयज आयज ना जाता कित्याक केन्ना धाडलेले लेटर Letter केन्ना लेटर डेट या आमकां लेटर आमकां रिप्लाय जाय लेटर गिवन It is not- 1 year back 1 year back so you reply to this letter today मागीर टुडे तू घाम पळयता म्हणून सांगता एसी घाम पळयता हांगा आनी तुका एक letter घाम पळयता लेटर रिप्लाय करपाक जायना कसलो घाम पळयता शेतान वयता काय कदंबा रिपेअर करपाक वयता तू सांगता मरे कसलो घाम पळयता तू एक वर्स जालें रिप्लाय करिना 20 वर्स जालें कसलो घाम पळयता तू रिप्लाय दिता तू मरे कसलो घाम पळयता रे एक घाम काढ तू कसलो घाम पळयता तू कसलो घाम पळयता? कसलो पळयता एक लेटर रिप्लाय करून देता मरे एक लेटर काम पळयता. एमएलए लेटर येण्याचे लेटर केला एक वर्ष हांगा झाले एसी बसून तुका काय कळना हांगा लोक 600 किलोमीटर चलतात ते घाम पळयता म्हणून सांगता आणि तू आयक, तू तेका सांगता उलयते पळय भाशेन. ना, उलयता त्या भाशेन न्हू. एक मिनिट तू तेका सांगता हांगा थंय चल म्हणून एक वर्स जालें पळय. तुका एकूच रिक्वेस्ट लेटर करता केला एक वर्ष एकूच रिक्वेस्ट करता जस्ट फॉर 24 आवर्स त्यांच्या वांगडा एक दीस राव आणि ते लायफ त्यांच्या पळय कशें चल्ला ते कळ्ळें आवड लोक श्रीमंत न्ही ना, तुका सांगता हांगा, तू तेका सांगासर थंयसर म्हणून. बॉबी मनीस ते वतात वतात चलना मरे तू 600 किलोमीटर डेली 100 किलोमीटर चलता वय चलता हा तू एका जॉगिंग चलता आसतो हेल्थाक लागून त्या बाबड्यांक कंपल्शन हा सकाळच्या 4 उठचे पडटा 4 कामाक वचपाक माफ करी विचार करा मरे तुम्ही कितें उलयता हा 5 ते 6 हजार रुपये पेमेंट गावता फॅक्टरीन आणि ते मोठा आहे तरी सकाळी 40 रुपये आणि सांजे 40 रुपया तू काय केलं? 80 रुपया दिसाक दिवचे पडटा तू काय पयले 20 वर्सांनी त्या लोकांक काय हांगा बस करून हांगा येवची पडली डिमांड करपाक आणि खावपाचे कितें 6,000 रुपया पेमेंट गावता फॅक्टरी मग ते हांव कितें करूं हांव कितें करूं तू बस घाल कितें करू म्हणजे बस घाल तुका पगार कितें खावंक ना कितें करू म्हणजे मेवना कित्याक मोकळ्या बरोवन दी आमकां कितें अटॅक करता ते हांव दिता हा ती आयजूच रिप्लाय दिता तुका की म्हज्यान ह्यो डिमांड तुजी घेवपाक जायना कारण म्हजी मोकळे बस ना तू हा तू बरोवन दी तू बरोवन दी जायना म्हणून तू बरोवन दी म्हणजे आमी पळयता तू बरोवन दी बस लाय तू बरोवन दी रे आमी बरोवन दी जी लेटर केला तेका तू बरोवन लायन घालता तू बरोवन दी तू घालता ना कितें बरोवन दी फुडें आमी पळयता कितें करून तुका एक वर्ष एक लेटर रिप्लाय करपाक जाता एवरी टाइम आमकां येवपाचें पडटा हांगा तुझी फाल्यां आठवडे हांव येयलो हांव बसलेलो येयलो चेअरमॅनाक बसून मेवलो विचार तेका विचार चेअरमॅनाक बसून मेवलो तू रॉंग मनशाक मेळलो म्हाका कळलो मेळलो कळतं न्हू तुका रिप्लाय बरें आयज सांजचा पासून तुका रिप्लाय हे दिता हे जे लेटर केला पळय आम्ही जे इतले ऑफर लोक हा पळय तू जबरदस्ती करनाका तुजी म्हाका दिवपाक मेळना आमकां मरे तूं सांचो दितलो मरे आमकां सांचो आमकां रिप्लाय जाय आमकां एक परते सांगता तुका हांगा जर तूं चिंतीत की आमी आयज गेले म्हणून फाल्यां येवचें ना म्हणून ते लोक इतलो त्रास काडटा फाल्यां येवपाक रेडी आमी हांगा ती दिवपाक जाय. तो रिप्लाय दिवपाक न्ही तुम ताबडतोब भितर येना तुमकां ती त्या अरे जर एक कितली आता कितली वर्सां जाली रे बाबा ताबडतोब लागला आमी एक वर्स गेला घाम गळयता घाम 2000 अरे तेच सांग मार्चात गळयता घाम एसी बंद कर मागीर मातसो घाम येवन मागीर तकली चलतली गेले बंद कर एसी बंद कर सदांच ते बेश्टे आमकां टॅक्स पेराक पयसो आमी नाका आतां करून आसली तुका आतां म्हणपाक ही केन्नाची आतां खबर तुमी हाडून दिवपाक जाली रिप्लाय तुका सांगल्या गेल्या 1-2 वरां तेच जालें आनी आमकडे बस मागीर लायन रिप्लाय करून कोण तुमकां लोकांक मागीर ऍटलिस्ट कोणाचो एक ग्रीवन्स येता ताका रिप्लाय बाबा लोकांक तुम्ही एक फॉलो अप करता सांगचे पडटा केअरलेस करतात तुम्ही लोकांक गरीब लोकांक केअरलेस करतात हांगा जर कोण तरी घाटी येयलो न्हू तेच्या बसीन बस घालताले जाल्यार तुम्ही काय कर्नाटका धाडटात तुम्ही गाठी गाठी म्हणटा धाडला मरे घाटयांक बसी तू गाठी गाठी म्हणटा धाडला मरे कर्नाटका धाडला मरे बसी 140 बसी गाठी म्हणल्या कोण लुच्चा म्हणटा तांकां विचार म्हाका विचारू नाका लुच्चा म्हणटा गोंयकारांक तांकां विचार गाठी म्हणल्या कोण कोण ते तुका खबर आहा म्हाका सांगपाची गरज ना सगळ्या गोंयकारांक खबर आहा एकशे 40 बसी धाडलो मरे सगळ्यांक खबर आहा घाटी 140 बसी धाडल्यो मरे हा? कोणाचे हेजेर धाडल्यो पब्लिकाक सगळ्यांक त्रास करून तुम्ही 140 बसी सगळे बसी बंद दवरले आख्खे लोक सगळे बंद दवरले. बस स्टँडाचेर लोक लायन लोकांक रावचे पडले मरे, त्रास झाले मरे. कोण कोण सांगता तू आते आणि तू म्हणता फॉलो एक दीस पुढे सांगता. लेटर तुम्ही केले मरे. फॉलो म्हणजे तुमच्या स्टाफाचे एटिट्यूड सांगता आमचे भुरगे जेन्ना येले ना हांगा रावता जावचे ना बस ना अरे एटलीस्ट
तुम्ही टॅक्स पेयरचे पैसे आसात न्हय एटलीस्ट ती पोलायटनेस तरी दवरा आता ना मागीर यो हो ना तो ना इज दिस द वे टू टॉक विथ द जनरल पब्लीक हांगा म्हणजे कोण येयलो म्हणजे असो फालतू लोक तो जनरल पब्लीक सोड एमएलए कडे उलोवपाक ते कितें उलयतले जनरल पब्लिकाक हांगा सोमता एवरी इयर 100 करोड लॉस करपाची जाल्यार संवय ह्या डिपार्टमेंटाक आम्ही हांगा कित्याक येयल्या बस आम्ही सोल्युशन दिवपाक येयल्या आम्ही कोणाक तुका सजेशन हे करपाक तू हेजो तू हे चॅरीर आसा म्हणून कोणी हे चॅरीर आसता पळय तेचे फुडें आमी वयता मग तू जो सांगता कदंबा कडेन वचनाका तू प्रायवेटा कडेन वच दिस इज कदंबा कोणाची गव्हर्नमेंटाची मरे तू काय सांगू ना कदंबा गव्हर्नमेंटाची मरे सांगू ना की अब्बा चुलायन घालता म्हणून तुवें सांगना तुवें कोणेला प्रेस आसा सगळे पळयता लायव्ह आसा तुवें ती सांगला आमकां 100 बसीस येतल्यो 100 बसी गॅरंटी दिना बरोबर आहे सगळ्याचं डिमांड मागीर तू आता जुलयान दिता म्हणटाय मरे आनी आतां तू हांगा सगळ्यांचे काय जाता हें कितें नाकाल्लें राव, एक सांग अरे, डिमांड एक सांग म्हाका हय. बसी काय घालता ऑन बेसिस ऑफ डिमांड काय करता तुम्ही तेच सांगा बसीस सांग. डिमांड आमकां येतो होय. आमची एक टीम असता हा, team असता. ती वचून ती एक सर्वे करता सेवा घेता राव. किती सर्वे केली तुम्ही राव रे तू हा, सांग. सर्वे केल्या हय दाखय रिपोर्ट अरे माझं उलोवपाक हा. तू दाखय दाखय मरे report. तू उलयता पयलीं दाखय मरे report. तू कित्याक तू कोण हांव कोण म्हणजे तेनं हांव जेन्ना public तू man. तू एमएलए आसा अरे whatever तू वगैरे राव. तू तर एमएलए हा तर तू सोमकडे उलय हा, सांग तू, what report तुझा? तुम्ही रिपोर्ट केला तो उलयता रिपोर्ट म्हणतो तू बाहेर कित्याक भायर वच कित्याक भायर वच हे ऑफिस कोणाचें हे ऑफिस कोणाचें भायर वच कितें कित्याक भायर वच? भायर वच कितें भायर वच not really. ही PS to MLA डू यू नो ही इज PS to MLA ही इज PS to MLA भायर वच कितें What virus? Let MLA speak. why MLA भायर कित्याक वच अरे बाबा तो टॅक्स भरता पैसे तुका येता हांगा शेतकरी खर्च उगडास करता Tax तुम्ही बावळ हे पळय, भरता. आयक तुका सांगता आयक तुझ्याकडे 2 मिनिटां एसी बंद दवरूंक जावना चालू केल्या ती पळय तुवें 2 मिनिटां आणि त्या लोकांक 600 किलोमीटर चलचा पडटा बंद कर एसी बंद कर एसी आमकां नाका घाम येयलो 2 मिनिटांन बंद केल्या प्रायव्हेट AC. ऑफिस तुझे हे प्रायव्हेट ऑफिस प्रायव्हेट हाऊस तुझे प्रायव्हेट ऑफिस मग तू उलय हे प्रायव्हेट ऑफिस बोरोन दी ओनली एमएलए केलं बोरोन दी तू उलय भाऊ तू हांगा राव तू सांग तांकां तुमकां कसो त्रास जाता तो तांकां दिसता की आमी हांगा फोटींग हांगा फोकाण काय सांगले तुमका रिप्लाय हांवें 20 वर्सांनी करता बरोबर 20 वर्सां केली न्हू आयज पर्यंत आमची चौकशी कोणीच केली ना कोणीच केली ना आय सांगता करू ना हा. त्याला माफी मागता आणि तुका जे सांगला बाय जुलै ही बस घालता कितली बार सांगपाक जाय गॅरंटी कितें तुझी अरे हांव सांगता बरोवन आयची दिला सांगतो फाल्यां तूं वयतलो कोण वाचलो तूं फाल्यां ट्रान्सफर जातलो दुसरो येतलो तो त्याच सांगतलो म्हणजे आमी सोंपले थंय पूण सध्या बस घालपाक बस आसपाक नाका बस आसपाक नाका न्हू, इतली वर्सां कितें जालें कितली बसी लेखन वर्सां नाका कशी 20 वर्सां तुझ्याकडे इतले तुझ्या बसी ना application येयला बरे 2 आता हे- वर्सां येयला न्ही हा? इतल्या वर्षा पंचायतीन खराब झाले आमदारांनी रिप्लाय केली नरेश सावळापासून ह्यो आमचो पाटणेकरापासून सगळ्या लोकांनी रिप्लाय केली तुम्ही आमदाराक किंमत दिना तर आमकां कितें विचारला अरे तुम्ही तुका देखून सांगता न्ही जुलै आणि बस घालता पण न्ही हे आता ह्या 1.5 वर्ष झाला 1.5 वर्षात गाडी तुझ्याकडे एकही दिली ना हे वडवलीसाठी ना बरोबर हा आहे बरोबर हा ना ते बघा आता तू दोन- मला दिलं दिता म्हणजे गॅरंटी किती हात तू 2 वर्सां हे परिस्थिती तशी आहे की मोकड्याक बसी घालपाक आता बस 6,000 7,000 रुपया पेमेंट घेता कोण हा, घेता आमचे लोक घेता फॅक्टरी वयता ते हय, मागीर? दिसाक 80 रुपया मोटरसायकली वयता येवपाक वाचपाक मागीर तेणी खावपाचें कितें माती खावपाची आणि सरकार आमकां हें दिलें कितें दिलें सांग सरकारा अरे देखून कितें सोय केली आमच्या सरकारान आणि तुम्ही कितें करता आणि जुलै तुका हा? बस घालता पण सांगल्या न्ही जुलैची गॅरंटी कितें सांगता हांव अरे हांव सांगता न्ही अरे ती सांगता तू आम्हाला press- अरे हांव माझी गॅरंटी दी सांगा तुझी गॅरंटी किती येता तू आणि तू मुकडे उलयला का तू तर बसी गॅरंटी आय एम सॉरी हांवें ताका गॅरंटी आणि जुलैची नंबर देवपाक जाय तू गॅरंटी म्हणटा रिटर्न आमकां दी की जुलयान तू बस घालता प्रेस कित्याक येयला तर रिटर्न आमकां प्रेस न्हू आमकां रिटर्न तुजे कडेन रिप्लाय जाय रिटर्न न्हू प्रेस रिप्लाय जाय जुलयान घालता काय जुलयान असेंब्ली स्टार्ट जातली Valid बरोवन. तू प्रेस स्टेटमेंट जर तुका गॅरंटी म्हणून दिसता जाल्यार असेंब्लीन प्रेसूय आसता पूण थंयसर रिटर्न कितें
कित्याक सगळें जाता प्रेसाचेर सोडपाची मरे असेंब्ली कित्याक कागदपत्रां करता कित्याक कागदपत्रां तुम्ही आमचेर करता घालतले त्या लोकांक कितें फाल्यां म्हणटाले कितें आमी येयल्या आनी काय जावंक ना म्हणटले बरें तशें नाका तूं रिटर्न दी तुज्या लेटरेटाचेर तू रिटर्न दी तुझ्या उतराक राव जुलै महिन्यात तुझ्या ना ना उतराक उतराक न्हू रिटर्न तांकां दिवं रिप्लाय जाय गाडयो आयल्यार दिवपाक ना मेळटा ना आता नाका तुका रिप्लाय जाय मरे हे जो रिप्लाय दिता हाजेर रिप्लाय दित न्हू प्रेझेंटली वी डोंट हॅव व्हेकल्स and as soon as the vehicle comes, that is by July, we will see that these demands are fulfilled. बस रिटर्न दी रिटर्न दिल्यार आमकां कळटलें न्हू आमकां कळूंक जाय कित्याक लास्ट टायमूय सेम सांगलें तुमी हांव येयल्लो तेन्नाय सांगलें 6 म्हयन्यांनी तुमकां बसी प्रोवायड करता म्हणून खंय येयल्या बसी हांव दिता न्ही खंय बरोबर येयल्या 6 म्हयने फुडें फुडें दुखलीच आसा आतां 2 वर्सां हेंची 2 वर्सां जालीं हांगा 1 वर्स जालें अशेंच करता दुखलून फुडें कितलीं वर्सां व्हरतले ना रे उलोवपाक वायट दिसता. फुडें मागीर दुसरो सरकार मागीर फुडें हे दुसऱ्या गाडयेक लागून आम्ही 20 वर्सां कश्ट काढली सगळ्या लोकांनी आमकां बसयले बरोबर आहे. म्हणून आज आमकां हेंच्या पांय धरून आमी त्यांच्या पांया पडून तांकां हाडले फुडें तरी बी ना, ते बरोबर जायगाव आहे. घेता तू आमदाराक घेऊन आयलो गे हा. देखो ना मागीर कोणाक हाडपाचें ना आमचे आमदार देखो तुका आयकना. आश्वासन दिता न्ही जुलाय घालता तुका हा, बरं. रिप्लाय दिता तुम्ही आता मॅडम. reply तेका रिप्लाय दिली दोनाय लेटरांची तुका इनवर्ड ऑलरेडी केली आहा ती दोनाय तू रिप्लाय आमची आमची आमचे 3 लेटर आसा तुम्ही हेची तुम्ही रिप्लाय करा आमकां पिलार टू गोवा ओल्ड गोवा ह्या रुटाची एक लेटर आसा एक स्कुलाची जी बसी घालपाची त्या लेटर आसा तेजे रिप्लाय करा आनी हे 3 लेटरांची तुम्ही रिप्लाय जाय म्हाका सांजचे पर्यंत हांव येता स्पेशली हांगा परत सांजची रिप्लाय घेवपाक घरा कडेन आपोवं. नाल्यार घरा पळय नाल्यार ऑफिसान पळय ऑफिस आमचे गोवा वयलो लेटर नाल्यार एसेंब्लीन पळय एसेंब्लीन आसा आमचे एक मिनिट जालें